जुवां पोरमोणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 17 वळी 1 ते 26. जेजूच्या काळजाचे निमाणे ओत्रे. अशें उलोयल्या उपरांत आपले दोळे स्वर्गाक लावन जेजून म्हणलें, बापा, वेळ पावलो, पुतान तुका मोहिमा दिवचे पासत तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. तुका एकल्याच खोऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप हेंच तें सासणीक जिवीत. हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें सोंपादलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं जी म्हाका तुज्या सांगाता मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर. संवसारांतलें काडून तुवें म्हाका दिल्ल्या त्या मनशांक हांवें तुका वळखूंक पावयलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलां तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी वळखून घेतलां आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी भावार्थ धरला. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां, कित्याक ते तुजे. जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येता. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांचे सांगाते आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतालों. हांवें तांकां राखलें आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंटण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सरशीं येतां आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णायेन मेळचे पासत अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयतां. हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशी तेयी संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्ट्यांच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशे तेयी संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कार लावले कर. तुजें उतर सोद. जशें तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्या आनी ते स्वता वरवीं संस्कार लावले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, तर जीं कोण तांच्या उतरा वरवीं म्हजेर भावार दवरतलीं त्याही मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावन जशें तूं बापा म्हजे सोवें आसाय आनी हांव तुजे सोवें आसां तशेंच तीं आमचे सोवें एक जावं. आनी हे पोरी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार भावार्थ दवरूं. जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सोवें आनी तूं म्हजे सोवें आसून तीं संपूर्णायेन एक जावं. अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय.
नितीवंत बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांव तुका वळखतां आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांणी वळखून घेतलां. हांवें तांकां तुजी वळख दिल्या आनी अजून दितलों. हे परी ज्या मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोवे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोवे आसतलों.